भाऊ मोगाच्यानो या नव्या दिसाची सुरवात आमी करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. इजाया प्रवादीचो बूक अध्याय 40 वळ 30 आनी 1. Isaiah chapter 40 verse 1. Those who trust in the Lord will be renewed in their strength. तर मोगाच्यान बोपय सक्रामेंता समया जेजूक आमी स्वागत करया आनी नव्यान बोळ सकत आनी कृपा आमी जोडून घेवया. गावया तें गीत, आराधनाचें गीत. आराधने निमगे आराधने, आराधान तुका, स्तुती तुका, होगळाप तुका समया ससनाच्या ससनात. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆಲೆ ಆಲೆಲೂಯಾ, 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 ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆಲೆ ಆಲೆಲೂಯಾ, 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 केदे वर्तें बाग आमचें बोपय सक्रामेंताचें आराधन कर. आयचो दीस शुक्राराचो दीस समया जेजूच्या खुर्साच्या सॅक्रिफायस नियाळ कर. जेजूच्या खुर्साचेर दीस घाल. आयचो दीस समयाक समर्पण दिवचें. आशिर्वादां वयर आशिर्वादां, बेसांवा वयर बेसांव, कृपे वयर कृपा. हर एक तुमी जोडून घेतल्या. जें कितें तुमी मागता तें सगळें देव तुमकां आज दितलो. काळजान तावन ताचें आराधन करा. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Alleluia, Alleluia,
Marakara la 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 la. Elohim Adonai, El Gibor, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah Makadir, Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, Jehovah Rapha, Raphael. Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. भोवमुखाच्या आमकां परतून दैवीक अनुभव जावन आसा, सर्गीचो अनुभव जावन आसा, देवाच्या हाजरपणाचो अनुभव जावन आसा, सांगातास मोरये मायेचो, सांता भक्तांचो, आंज बडव्यांचो अनुभव आमकां जावन आसा. आमी देवाक मोगाची, देवान विंचून काडलेली दैवीक कुटुंबाचे सांदे जावन आसा. देखून हर सकाळी मोगाच्या तुमच्या जिवितांत देवाचें उतर येता, देवाचो संदेश येता. आज देवाचें उतर तुजे लागीं म्हजे लागीं उलोवन म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 30 and 31. 40 अध्यायांत 30 आणि 31 वळ. युवक थकोन आनी दमोन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरोडा बरी तांकां पाकाटे पडटले. तीं धांवतलीं पूण थकची नात, तीं चलतलीं पूण धमची नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. युवक थकोन आनी दमोन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरोडा बरी तांकां पाकाटे पडटले. तीं धांवतलीं पूण थकची नात, तीं चलतलीं पूण तीं धमची नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू आमी जाणां तरणाट्यांक न्ही जावन तरणाटपण आसा. तांचे दोळ्यांची दिश्ट बरी आसता, तांचे कान चुरूक आसतात, बरें आयकता. ल्हानशी सुवी पडल्यारय तांकां आयकता. आनी तांची मोत चुरूक आसता आनी त्या मोतींत विशेश वय गिन्यान आसता. तांकां वय कितें जाय तें नवें नवें शिकोवंक जाता. मोतींत उगडास दवरची सकत आसता. मात न्ही तांच्या हाता पांयांत बरें बळ आसता, धांवोंक जाता, झुजोंक जाता. मात न्ही तांकां खाता आसतना बरें तांच्या पोटांत जिरोणूय बरी करून जिरोवंकय जाता. हांकां पिडा शिडा येवची उणें आनी पिडा शिडा आयली हाड मोडले बेगीनच ती पिडा गुण जाता, हाड परतून घट जाता. तेंच मोगाचें न्हू प्राय जाता आसतना आमची हाडां अस्कत जातात, आमचें रगत वय थाकाय एका तराची प्राय जाता, दाट जाता आमचें रगत, काळीज अस्कत जाता, लिवर अस्कत जाता, किडनीज अस्कत जातात, आमचे जिरवणीची सकत उणें जाता, मात न्ही दोळ्यांची दिश्ट उणें जाता, आयकोवचें उणें जाता. तकले की मोगाचें न्हू चड टेंशन एंग्जायटी घेवंक आमकां जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण जो कोण मोगाचें देवाचें उतर आयकतात, देवाचें उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरतात, मोगाचें तांकां नवें त्राण मेळटा, नवें तरणाटपण मेळटा. ह्याच दिसांनी मोगाचें न्हू आमकां आसा एक व्हरतें आदर्श. आमचे एक क्रिस्तांव तरणाटी चली वय जेमिमा रोड्रिगस, एक नांवाडी क्रिकेटर, ते आमकां समेस्तांक आदर्श जावन आसा, एक देख जावन आसा, आमकां एक मेल फंक्त जावन आसा. शी इज एन इन्स्पिरेशन फॉर अस, शी इज ए मॉडेल फॉर अस. ताचे जिवितांत ते सेमीफायनलांत खेळटा आसतना वय त्या इंटरनॅशनल क्रिकेट वर्ल्ड कपांत ते शिकता थंयसर खेळटा आसतना सेमीफायनलांत आमी सलवल्ल्यान जाल्यार भारत देश सलवल्लो जाल्यार आमी त्या वर्ल्ड कप क्रिकेटांत भायर पडटे आसले हांव. आनी ते खेळोंक वता आसतना मोगाच्यान आमी जाणा ते म्हणटा ताका पुरासाण जाली, कित्याक तें सेंच्युरी वयर ताणें स्कोर काडल्यार मात्र आमचें भारताचें क्रिकेट टीम जिखता आनी आमी फायनलाक वता. तर ताका पुरासण जाता आसतना मोगाच्यान ताच्या दोळ्या मुखार आयलें एकच देवाचें उतर. वय निर्गमन बूक 14 वर्स 14 विवोळ. ते उपरांत साक्ष सांगता परतून परतून वय एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. तुमी शांत रावा, तुमी शांत रावा, हें सूज सर्वेस्परस तुमच्या खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. तें ताकाच म्हणटलें की वय समी म्हाका म्हणून आसा शांत राव, हें झूज देवूच म्हज्या खातीर झुजतलो. ताजे पांय तोकोंक लागले, ताजे पेंकट वळोंक लागलें, ताजे आंगांत वय घाम येवन ते पुरासण जाली, ताका स्वास काडूंक कसो जालो. पूण ताका आयकलो एकच ताळो, शांत राव, हें झूज हांव तुज्या खातीर झुजतलो, हांव हें झूज तुज्या खातीर भारत देशा खातीर झुजतलो. आनी भारत देश वय सेमीफायनल जावन फायनला पावतलो आनी फायनल ते वर्ल्ड कप जिखतलो. मोगाचें न्हू देवाचें उतर आमकां गरोडा बरी नवें तरणाटपण दिता,
जेमिमाक तसलें नवें तरणाटपण मेळ्ळें देखून जेमिमा कितें करता थंयसर सेंच्युरी मारता, सेंच्युरीचे वयर नॉट आउट जावन ते खेळटा देखून ते मॅन ऑफ द मॅच जाता आनी वर्ल्ड कप जिखोवंक फायनलांत तें प्रमुख कारण जाता. जर तर भारत देश फायनलाक वचोंक ना आमकां वर्ल्ड कप खंडीत जावन मेळना. जेमिमा रोड्रिगस आतां ऑस्ट्रेलियान सयत तें खेळोंक गेला. म्हाका जेन्ना ताच्या जिवितांत तितलें बोळ त्राण येवंक ते म्हणटा चोमियानस म्हाका गरुडा बरी नवे फाकाटे फुलोवंक देवान फोव केला. हालेलुया. तूं काय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी गरुडा बरी नवे फाकाटे फुलोवन तुका नवें त्राण आनी बोळ मेळटलें. पूण आमी कितें करीत गालातकारां बरयलें पत्र 9 वोळ कितें म्हणटा गॅलिशियन्स चॅप्टर 6:9 अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही. बरें करचें सादान आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या काळार आमी पीक लूंक तेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू जेमिमाय तेंच म्हणटा तुमचो पवित्र पुस्तक वाचचो तुमी उणें करनाकात. तुमचें मागणें करचें उणें करनाकात. समयाच्या हाजरपणांत रावचें उणें करनाकात. तुमी क्रिकेट खेळटना जावं दी, फुटबॉल खेळटना जावं दी, नाचतना जावं दी, ह्या तरणाटे सांगता भोंवतना जावं दी, खातना जावं दी, जेवतना जावं दी, सदांच समयाच्या हाजरपणांत तुमी रावा. जेमिमातान कितलो बरो आमकां संदेश मेळ्ळा. वय मोगाच्यान आमी कितेंय करता देवाच्या महिमे खातीर देवाच्या उपादेसा प्रमाणे आमी करी जाय. देखून म्हज्या उपरांत सांगा अशें बरें करचें तें पुरो जावन तुमी सोडचें न्ही. बरें करचें सादान आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या काळार पीक लूंक तेल्या. पळय मोगाच्यान फावो त्या काळार पीक लूंक तेल्या. आमी केदींच मोगाच्यान दंडळचें न्ही. एका पुरबेचें कांतारा सांगासर मळब कसलोन पासलोन पडोवन दी, भुंय खांपोवन सोंपोवन दी, विस्वासी म्हजो मोगतो बाळसो सोमसोना. कितेंच ह्या संवसारांत ताळण्यो वनवण्यो वडण्यो जायत्यो आसात मोगाचे न्हू. पूण आमचें मन आनी काळी समयाचेरच दवन मोगाचे न्हू आमी धावोंक धरलेली ती भावार्थाची धांव बऱ्या तरान धांवया. आमी झुजोंक सुरू केल्लें तें भावार्थाचें झुजो बऱ्या तरान झुजया. आमच्या कंताराचो बूक आमी काडया. दैवी गायनां कंतार नंबर E59 ऑन पेज नंबर 142 पान नंबर 142. मळब कसलोन फासलोन पडोवन दी, भुंय कांपोवन सोंपोवन दी, विश्वासी म्हजो मोगतो बाळसो सोमसोना केदी. मळब कसलोन फासलोन पडोवन दी, भुंय कांपोवन सोंपोवन दी, विश्वासी म्हजो मोगतो बाळसो सोमसोना केदी. विसरत गाय एका वया आपल्या पानो चिवच्या तानुल्या, आवय तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना. विसरत गाय एका वया आपल्या पानो चिवच्या तानुल्या, आवय तरी विसर पडात हांव तुका विसरसोना. देव तुका विसराना. देव सदांच तुका ताच्या ताळव्या हाताचेर दवन तुजी जतन घेता. आयक ताची उतरां. कुसव्यांत आसता तुका आकारलो, मुजोस करून विसलो, हाता ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो. कुसव्यांत आसता तुका आकारलो, मुजोस करून विसलो, हाता ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो. विसरत गाय एका वया आपल्या पानो चिवच्या तानुल्या, आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना. विसरत गाय एका वया आपल्या पानो
जीवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना. पळय मोगाच्यानो, देव म्हाका तुका विसराना. देखून आमच्या भावार्थांत आमी दृढ रावा जाय. आयच्या मिसाच्या बलिदानांत पयलें वाचप जाणवयाच्या बुकांतलें तें अध्याय 13 पहिल्या वडीत हांव 9वी वळ पर्यंत. बुक ऑफ विस्डम चॅप्टर 1 वर्स 13 वर्स 1. देवाची वळख नासलेली सोर मनशां पिशी दिसतात. जाणवयान बरलेल्या मनशांक मोगाचे न्हू, देवाचेर विस्वास दवरनात तसली मनशां, ह्या देवाक वळखनात तसली मनशां सोर पिशी. कित्याक मुंदरसून थंयसर जाणवयाचो बुक आमकां म्हणटा त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सगळी ना त्या बऱ्या वस्तू द्वारे. म्हणजे मनीस देवाक सोदता, देव दोळ्यांक दिसना. देखून सुर्याक ती पळयतात, सुर्या ती असली अगाध सकत अगाध थंयसर असली ती विस्मितां पळोवन सुर्याकच देव करता. सूर्य देव म्हणटात. सुर्याच्या की व्हड आसली नखेत्रां आकाशाचेर आसा, सूर्य नखेत्रांची रास आसा, सगळो विश्व आमी म्हणटा सगळो युनिवर्स आसा, ताका पळोवन तसो देव म्हणून काण घेतात. आनी थोडी जाणां व्हडले गुडे पळोवन, गुडे दोंगर पळोवन, ताजी सकत म्हणून ताचे भितर असली अगाध संपत्ती पळोवन त्या गुड्याकच पर्वताकच पर्वत देव म्हण काण घेतात. न्हंय पळोवन न्हंयचे उदक व्हडचें पळोवन न्हंयच्या उदकाची सकत पळोवन न्हंयांक देवी या देवता या देव म्हण आराधन करतलीं आसात. त्या जीवदाळीक पळोवन ह्या सर्पाक पळोवन ताजे तें आसचें वीक पळोवन या ताजी सबाय पळोवन ताकाय सोरोप ही एक देव म्हणून काण घेतले आसात. सगळ्या प्रत्येकच देव म्हणून काण घेतले आसात. पूण मोगाच्या न्हू, देव आमकां एक अवकाश दिता, मनशाक गिन्यान दिल्या, जाणवाय दिल्या. चड आनी चड शिकता आसतना आमी जाणत जाता त्या सुर्यांत जीव ना, त्या गुड्यांत जीव ना, त्या मनजातीन जीव दाळींत जीव आसा तरी तो जीव तो उराना, तो आमार जीव न्हय. केवळ मनशांत मात्र आमाचो जिवीत असो जीव आसा. ही जाणवाय मनीस जोडूंक सखाना. देखून जाणवायच्या बुकांत असल्या त्या बरयणाराक दैवीक जाणवायन भरल्याक ताका देवाची वळख नातली पिशे म्हण दिसतात. तरी तो म्हणटा त्या जाणवायच्या बुकेच्या अकरेक कित्याक ती देवान सोदतना ती वाट चुकोवन गेली. पूण मोगाच्या न्हू, हांवच्या वांजेलांत तेच आसतना अध्याय 1 वळ 18 आमकां म्हणटा देवाक कोणेंच केदेंच पळयल्लो ना, पूण ताज्या म्हणजे बापाच्या गोपांत असल्या एकल्याच पुतान आमकां ताजी वळख करून दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या बोपय सक्रामेंतान मोगाच्या न्हू आमचो स्वामी जेजू हजर आसा. ताणें आमकां ताजी वळख करून दिल्या त्या सुवार्थेंत. देखून वांजेल आमी कितल्या आपुरबायेन वासी जाय. मातेवाचो वांजेल, लुकाचो वांजेल, मार्काचो वांजेल, जुवांचो वांजेल आनी पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना मोगाच्या न्हू जेजू आमकां चड आनी चड खऱ्या देवाची वळख करून दिता. आनी हे देवाची वळख करून दितना मोगाच्या न्हू आमी ती आयका जाय, आमी बदला जाय. देखून आयच्या वांजेलांत आमी वाचता हांव थंयसर स्वामी जेजू कितें म्हणटा थंयसर जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशा पुताच्या काळार घडतलें. नोयेच्या काळार कितें घडलें मोगाच्या आमी नोवेची चरित्र वाचता हांव थंयसर पोरण्या तेस्तामेंतांत उत्पत्ती बुकांत द बूक ऑफ जेनेसीस आमी थंयसर वाचता. 6व्या अध्यायांतूच वाचता हांव फ्रॉम वर्स 6. सगळ्या मनशा कुळाचे सगळे मनशा कुळ देवातान पय सरले. खोटेपण तांचे तें रास करूंक लागलें. तांचे चिंतना भोगणां सयत कोटी जाली. पूण ह्या वेळार सयत मोगाच्या न्हू नोये देव बिरांतीन चल्लो, देवा सांगाता चल्लो, प्रामाणीक जावन चल्लो. देखून देवाचें उतर ताका आयलें. हो सगळो संवसार बुडतुकलो हाड नाश करतलो म्हूण देवान ताका सांगलें. नोये मोगाच्या न्हू तक्षण देवाचें उतर स्विकार करता आनी होटलें सयत एक तारू मानता. तारू न्हयच तें एक रुकाडाचें तारू, ह्या संवसारांत असल्या वस्तूंचें तारू बगार मोगाच्या न्हू भावार्थाचें बरवशाचें दैवीक मोगान भरलेलें मागण्याचें तारू तो बांदता. आनी ताका तें तारू बांदूंक लागपाक 100 वर्सां लागलीं. देवान ताचो संदेश दितना नोयेची प्राय 600 years 600 वर्सां. पूण बुडतुकल येता आसतना 700 वर्सां 700. तर 100 वर्सां म्हणजे
या न्हंयेक लागली तारू म्हणून. आनी मोगाच्यान मदें मदें तारूय म्हणटालो, लोकांक म्हणटालो देवाचो संदेश आयला, सगळो संवसार बुडतू गोल येवन, बुडतू म्हळ्यार बुडसो, गोळ म्हळ्यार सगळो संवसार हा गोला, गोला म्हळ्यार इट इज या तो एका बॉला बरी, एका चेंडा बरी, तो संपूर्ण तरा रावंड आसा, तो सगळो बुडतलो. सगळे मनीस नासतांचे पयलें मागण्याच्या तारवा भितर का मोगाच्या नांव लोक आयकलो ना. न्हंयेन कितलें सांगल्यार लोक खावन जेवन पिवन गमाता मारनच आसलो. ह्या दिसांनी एका घरा व्हडल्या बेस्ताक हांव गेलो, तांणी आपयलें तांच्या घरा पिरजेन धाडली. त्या घरचो एक पूत पाद्र्याप जावन आसा, देखून हांव ताच्या घरा गेल्लो. तांच्या घरा चड सयरे येवनात आनी ती म्हणटात फातर आमच्या घरा चड सयरे येनात व्हडल्या बेस्ताक, कित्याक आमच्या घरा आमी सोरो दिना 12 वर्सां जावन. कित्याक थोड्यांनी फेस्ताक येवचें, सांता भक्तांची जिणी नियाळ करूंक न्ही, पवित्र पुस्तकाची उतरां नियाळ करूंक न्ही, आत्मीक तरान फेस्त करूंक न्ही, केवळ दैहीक तरान आनी संवसारी तरान सोरोप येवन मजा मान बेबदे जावं की फेस्त करतले आसात. आनी न्हंयेच्या काळार तेंच घडलें. 100 वर्सां ताणें सुवार्थ परगट केली, कोणूच आयकलें ना. अकरे बाचाव जाले नोवा, आनी नोवाची बायल जोआन आनी ताचे ते 1 जाण पूत हॅम, श्याम, जाफेत आनी ताचे तेगी बायल्यो. 8 जाणां मात्र बाचाव जाले म्हणटा पवित्र पुस्तक. वय मोगाच्यान देखून स्वामी जेजू म्हणटा न्हंयेच्या काळार घडलें मनशापुताच्या काळारय घडटलें. मनशापूत येता पर्यंत लोक आयकूंक साना सुवार्थेचो उजवाड ती पळोवचें ना. वय मोगाच्यान आमी सुवार्थ परगट करचे मनीस वाट चुकोवन गेल्यात, रस्त्याची पुजा करनासात, आमी तांकां वाट दाखय जाय. आनी तेच ना मोगाच्यान वय थोड्यांक मोगाच्यान राखून रावूंक जायना. देवान मोगाच्यान आब्रामाच्या भावाच्या पुता लोताक आनी ताच्या बायले भुरग्यांक बचाव करूंक आंज बडव्यांक धाडलें आनी तांकां तांच्या घरांतले भायर ओडलें. ती सोदोम आनी गोमोरांत पातकाच्या वातावरणांत जिवन आसलीं, त्या पातकाच्या वातावरणांत तांकां भायर काडूंक देवान आंज बडव्यांकच धाडलें. आंज बडव्यांनी तांकां व्हड भायर हाडलें आनी थंयच्यान भायर हाडटा आसतना वाटेर लोत आनी ताची त्या दुवो सयत मुखार गेली. लोताची बायल फाटी फाटी उरली, कित्याक तिका सोदोम आनी गोमोर आणकी आकर्शीत करतलें. आनी आमी जाणा अकरेक ती फाटींक पळोवन पळयलेंच मिठाचो कांबो जाली. अकरेच्या घडये ती नास जाली. मोगाच्यान आमी आमच्या भावार्थी जिवितांत थकचें न्ही, कित्याक आमचो देव आमच्या सांगात आसा. देखून मंद आसून तें गीत आमी गावया आनी सोम्या लागीं मागया. सोम्या आमकां सोंसणीकाय दी, अखेर पर्यंत मनशा पुताच्या येण्या पर्यंत आमकां सोंसणीकाय दी. भियेनाका हांव संगी आसतलो, मजत घटाय दितलो, बळवंत म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो. भियेनाका हांव संगी आसतलो, मजत घटाय दितलो, बळवंत म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो. विसरत एका वय आपल्या पानोचीच्या तानुल्या, आवय तरी विसर पडात, हांव तुका विसरचो ना. विसरत एका वय आपल्या पानोचीच्या तानुल्या, आवय तरी विसर पडा, हांव तुका विसरचो ना. मोगाच्यान सोमी आमकां विसराना. तो सोमी तुजेर म्हजेर आशिर्वाद घालूंक सदांच तयार आसा. आज जो कोण जन्म दिवसाचे आसता तांचे सांगात आमी संतोश पावता आनी तांचेर विसणार देवाची आशिर्वाद आमी मागता. क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल, ताच्या जन्मा दिसा ताका बरी भलायकी आनी डिवायन प्रोटेक्शन आमी मागता. तशेंच स्टीफन डिसोजा वालेन्सिया, मर्लिन डिसोजाचो भुती जन्म दिवस आचरिता, देखून देवाक अर्घ आनी होपलाभ दितात. आंबुजेश चंबोर, ताचोय जन्म दिवस आसा. जन्म दिवसाचे जाल्यार हर एकल्यांक आनी 1000 वार्षिक दिवसाचे आसल्यार हर एकल्यांक अभिनंदन आनी देवाचे विसणार आशिर्वाद आमी बोपय सक्रामेंताचे जेजूत मोगाच्यान आमी मागता. आनी तशेंच 1000 वार्षिक दिवस आचरितात. जेराल्ड आनी ग्रेटा रॉड्रिगस शिरवां, फ्रांसीस आनी अनिता कोयेल्लो,
देवा गर्ग आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वती अजापां वेजमितां दैवी कलोरेतर मंदिराच्या आराधनांत वांटो घेतिल्ल्या वरवीं देवी कलोरेतर मंदिरांत रेतेर केल्ल्या वरवीं आनी हांगासर विनवणी गेल्ल्या वरवीं तांकां अनुभव जाला देखून थँक्स गिवींग टू जीसस फॉर कंप्लीशन ऑफ बॅचलर्स ऑफ नर्सिंग डिग्री शारन मेंडोन्सा ऑस्ट्रेलिया लाविटा जानेट पिंटो कॉनेल रॉड्रिगस कटील लिगोरी डायस आणि कुटुंब वेणूर जोविटा निशा मिरांडा आलंगार विक्टर रॉड्रिगस आणि मरणांतीक पेडेंतले देवान निवारलेल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत सर्जरी जाल्ल्या उपरांत आसली ती दूख सोसूंक जायनातली हांगासर देवी कलोरित मंदिरांत मिरवणी गेल्या उपरांत ती दूख उणें जाल्ल्या पासत रेतेर केल्या उपरांत जायते बरेपण लाभल्या पासत कुटुंबांत तशेंच भुरग्यांतय भुरगीं आड वाटेन आसलीं बऱ्या वाटेन आयिल्ल्या पासत तशेंच भुरग्यांक रेतेरी धाडलें वय काजर जायना म्हणलें तूं काजर जावंक ओप्पल्ल्या पासत वय पुती काजर जावंक ओप्पल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत घराचें काम वेळार तापोवल्ल्या पासत बँकांत लोन पास जाल्ल्या पासत लोन काण गेले रीण काण गेले फाटीं फारीक करूंक देवान फोव केल्ल्या पासत वय दुबय काम जायनातलें थंयसर विनवणी गेल्या उपरांत आतां बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत साबार म्हयन्यांत हांव सांबाळ मेळनातलो सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत आनी फोन करनातल्या पुतान आनी दुवेन आतां फोन करून घरा पयशे धाडलेल्या पासत आवय बापूय देवा गर्गांनी होगलाप दितात परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी परमनंट PR रेसिडेंस मेळ्ळेल्या पासत काम बदलूंक प्रयत्न करता आसतना वय बऱ्यांतलें बरें नवें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी एग्जामांत बरें मार्क्स काण पास जाल्ल्या पासत आनी जाग्याचे समस्या आसली इत्यार्थ जाल्ल्या पासत जागो दुसऱ्यांत ती भितर गेल्लो तो हांगासर विनवणी गेल्या उपरांत तो जागो तांकां परतून फाटीं मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू मोगाच्या न्हू आतां आमी विविध तेसां वचत माग्यां मागोवंक विलो दिला विक्टर रॉड्रिगस so that he lives a holy life, changes his mind and heart and goes for retreat and reads Bible. तशेंच फेल्सी डिसोजा मुलकेच्या विशयी ते सांगप आसत pray for the invitation of permanent residency application of Sharon Mendonsa, Australia. Successful knee surgery and speedy recovery of my mother, Maria M. Stephen Nazareth, Israel, for good health and divine protection. Caroline Fernandez, for removal of all obstacles for job contract. तशेंच to retrieve back the loan given. Stani Govius, वय रीण पाटी मेळच्या पासत आनी तशेंच परगांव वचोंक विजा आनी पासपोर्ट वेळार जावच्या पासत दुबय गेल्ल्या आपल्या मोगाच्या मनशांक बरें काम मेळचें पासत ऑस्ट्रेलियांत ती बरें काम मेळचें पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें पासत परमनंट विजा मेळचें पासत दुवेस बाळतेर आसा कॅनडांत थंयसर वचोंक साध्य जावचें पासत मॅनेजमेंटा जावन जायते समस्या आसात तांतले वय सुटका मेळच्या पासत डेल्विन आनी तशेंच सांबाळ पाटी व्हडला दिवना तो सांबाळ मेळच्या पासत कॅल्विन आनी तशेंच थॉमस आनी एवलिन डिसोजा कलंबोली तांच्या विशयी ते सांगप पासत आनी कुटुंबांत शांती समाधान मेळचें पासत समाधानान मागोवंक उलो दिला आनी सर जाग्याचे समस्या इत्यार जावचे पासत आनी रेतेरीक येवन जिणी बदलूंचे पासत भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी बरी जिणी जेवचे पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्यां पासत भावार्थान आनी विस्वासान मागया पुलकत आत्म्या बचाव जावचे पासत देवादीन SP बालसुब्रमण्यम पुलकत आत्म्याचो उडास करता बेठिना डिसोजा दुल्शीन देवादीन दुल्शीन मिरांडा बाजपे बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा फादर लॉरेन्स फेर्नांडीस प्रकाश नाझरेत फ्लोरिन आनी मॅन्युएल कोरिया लिनेट के स्टॅनी मिनेजस लिली मेंडोन्सा जोसेफ मेंडोन्सा 4th डेथ एनिवर्सरी कुंटल नगर कार्मेलिना डिसोजा गोवा लिली आनी जॉर्ज मिनेजस आपोलिन लोबो किन्नीगोळी आल्बर्ट डिसोजा स्टेला डिसोजा मायकल मेंडोन्सा JP रेगो चार्ली मस्करेनस बारकोरू फिलोमिना नाझरेत बैंदूरू पुलकत आत्म्याचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल डिसोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल आनी डिओडिता बेंजामिन डिसोजा देवादीन डिओडिता बेंजामिन डिसोजा गोवा मार्सेलिन फर्नांडीस कलमाडी उडपी बॅप्टिस्ट सिक्वेरा फेरार कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता सेराफिन सिक्वेरा फेरार देवादीन चार्ल्स क्रास्टा
गरजेवंत आणि अनाथ आत्म्यास उडास करता सेवरीन मेंटोन साकुल शेकर देवादीन सिप्रियान लोबो पुलगतून आत्म्यास उडास करतात सेलिन फेर्नांडीस पियूस नाकार कुंदापूर पुलगतून आत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस्त भावतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. आमी दिंबेर पडया पोपोय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया आनी बडा भक्तीपणान आमी मागया. दैवीक रितीर मंदिरांत कन्नडा रितीर जावन आसा ती कन्नडा रितीर बऱ्या तरान जावन चड आनी चड जाणांक दैवीक अनुभव जावच्या खातीर सुटका मेळच्या खातीर आंतरी बरी भलायकी मेळच्या खातीर पिडा गूण जावच्या पासत आमी मागया. आमी मागया परवां ह्या म्हयन्याच्या 20 तारीख येता परवां ब्रेस्तार जाता आयतार दनपारा पर्यंत कोंकणींत विशेश सुटकेची बऱ्या भलायकेची पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचे रितीर आसा. चड आनी चड लोकांनी येवन हांगासर बरेपण झडच्या पासत मागया. दैवीक मंदिराच्या सर ह्या जागां पासत आमी मागया आनी हांगासर वावरतल्या सर स्वयंसेवकां पासत आनी विनवणेचे संदेश सदांय विनवणी घालता. सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 5 दीस हांगासर सकाळीं 9:30 वरां तावन 1 वरा पर्यंत विनवणी घालून उपरांत थंयसर मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी तातूंत चड आनी चड लोकांक बरेपण जावच्या खातीर चड आनी लोकांनी रेतेर करूंक दैवीक रेतेर मंदिराक घेवन हरी हरेनी वय लोकांनी आपणाची दैवीक तान भागोवन आनी हरी एकल्यांनी बादशावी झडच्या पासून आमच्या भारत देशांत जायतो लोक खऱ्या सोडवणदाराक खऱ्या देवान धाडलेल्या आमच्या साल्वदाराक वळखना. समिया जेजूक सगळ्यांनी वळखोंक खरो देव म्हणून खरो सोडवणदार म्हणून ताच्या नांवा शिवाय दुसऱ्या कोणा थंयच आमकां सोडवण ना म्हणून आनी पातळ रडोवन जिणी बदलून वय आमचो भारत देश सगळोच बाचाव जावच्या खातीर आमी भक्तीपणी मागया आनी समियाचे आशिर्वाद आमी जोडया. नंबर ये 9 येता सोम्या मंदिरान गावनोवी गीता अर्गा दिवन तुका आमी हरसिता. तू आमचो आदर सर्वांचो तुजे लागीं येता. तू आमचो वासरो तू आमचो भोजवाळ काळोख धांवडावचो विघ्न अनवारांनी आमकां सांबाळचो. येता सोम्या मंदिरान गावन नवी गितां अर्गां दिवन तुका आमी हरसिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्या नो आयच्या पहिल्या वाचपांत सांडवायाच्या बुकांत 13व्या अध्यायांत पहिल्या वडीर आमी अशें वाचता. देवाची वळख नातलेली मनशां पिशी. मोगाचें न्हू एका तरान आमकां बेजार जाता पिशी म्हूण आपयता आसता न्ही जावन मोगाचें न्हू हांव आनी तूं भागी आनी दैवीक जाणवायेन भरलेले हांव देखून मोगाचें न्हू आमकां खऱ्या नीज देवाची वळख आसा. देखून त्या देवाचें आराधन भोवपय सक्रामेंतान करता आनी नीज खऱ्या जिवंत देवाचें सासनाक बाळच्या देवाचें आराधन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी करता. तर कित्याक जायतो लोक देवाक वळखना तें मोगाचें जाणवायेचो बूक बरें करून आयच्या पहिल्या वाचपांत आमकां विवरशिता. लोक संवसारांत आसच्या वस्तूंची पदवी पळयता. केदो व्हडलो तो सगळो संवसार हाव ग्रेट इज द युनिवर्स तें पळयत आसतना मोगाचें लोक सबार जाण थंयच रावता. देवान रचलेले त्या रचनेची पुजा करता तोच देव म्हूण तिगता. पूण मोगाचें येदो व्हरतो देव येदो व्हरतो संवसार रचलेलो देव आदीक कितलो व्हरतो म्हणून मोगाचें आमकां समी जेजू शिकयता. मनशाक मोगाचें केदे व्हरती जाणवाय दिल्या देखून मनशांकच देव म्हणून थोडे जाण मोगाचें आराधन करतात. पूण मोगाचें आमकां सत उगडापें जालां. येदे वर्ती जाणवाय मनशांक दिल्या तर रचलेल्या त्या देवाक आदी कितली वर्ती जाणवाय ना.
देखून म्हाका न्हू आमी रसनेतय रावचे नाका बगार रसनाराचें आराधन करन खऱ्या रसनारान आमकां सासणाच्या जिविताक रचला देखून आमी ह्या संवसारांत सासणाच्या जिविताक बरी आमी तयारी करया तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ह्याच कृपे पासत आमी व्हडा भक्तीपणान मागया आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थांत आमी शेळिल्ल्या पासत आमच्या सासणाच्या जिविताक आमी बरी तयारी करनातल्या पासत आमच्या आध्यात्मीक जिविता विशयांत आमी कसलेंच गण्य लक्ष दिनातल्या पासत देवा कडचें बोगसणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थोया सर पदवेदारा देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमच्या वयलीं सगळीं विघ्नां तूं पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली चड कळ नासतना खुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप देवाची वळख नाटलेलीं सर मनशां पिशी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू उद्देशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकली नात घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणारांक ती वळखूंक नात उजो वारें वा जळजळीत वारें नेकेत्रां मंडळ उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हणून ती समजालीं ह्या वस्तूंच्या स्वभायेक बोलोवन तांणी ह्यो देव म्हणून लेखल्यो जाल्यार तांचो धनी तांचे प्रास श्रेश्ठ म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कित्याक स्वभायेच्या मूळ घडणारान त्यो रचल्यो तांची पदवी आनी तांचें बळ तांकां विजमीत करूंक पावली नात त्यो केल्यात तो तांचे प्रास चड पदवेदार म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कित्याक रचनाच्या व्हडपणा आनी स्वभाये वरवीं अनुमान करून तांच्या रचणाराक आमी वळखूंक पावता तरी ह्या मनशांचो गुन्यांव व्हड न्हय कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर अत्रेकतना ती वाट चुकोवन गेलीं जावयेत ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावून तांचो ठाव घेतना तांचें भायलें रूप पळोवन तीं भुलतात कित्याक दिसत्यो वस्तू सोबीत आसात तरी तांकां गुन्यांव ना म्हूण सांगूंक जायना कित्याक संवसाराचो ठाव घेवंक तांकां इतली जणवाय आसा जाल्यार ताच्या धन्याक हाचे प्रास वेगळी सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना देवाचें उतारें देवाचे व्हड उपकार श्लोक अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता
अंतळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळप ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगत सांगित आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळीत आसा. श्लोक अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना उतार ना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वेचेर शेकानशे गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या पोंता पर्यंत पावता. श्लोक अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसे नोयेच्या काळार घडले तशें मनशा पूत येवच्या काळारय घडतलें. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियोन आसलो, लग्न करून घेतलो आनी दितलो, आनी बुडतुगोल आयलो आनी सगळीं नास जालीं. तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पियोन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरन गेल्ल्या दिसाच मळबार थावन उजासो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळीं नास जाली. हेच परी घडतलें मनशा पूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपलें बदीक काडूंक म्हूण सकला देवाना जावं. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटी वसना जावं. लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास दवरा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, त्या राती एकच हांतोळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्या व्हरतले आनी एकल्या सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगता घोव दोळ नासतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. खंय सोमया म्हणून सिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातले. सोमया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताती अदीक मोगाचे न्हू. आईच्या वाचपाचो संदेश स्पश्ट आसा आनी तो संदेश आमी विवरसूंचीच गरज ना. पूण त्या वांजेलाच्या क्रेक शीच सोमया लागीं विचारतात, खंय सोमया? तक्षण जेजू एकमेकाच्या अपुर्बायेची उतरां सांगता. ती समजोवंक तितली सुलाभ ना. जंय मोडें पडटा थंयसर गीत जमो जातलें. जंयसर मोडें पडलां थंयसर गीत जमो जातलें. ताचो अर्थ कितें? मोगाचें मोडें पडल्यार कितें जाता? थंयसर तें कुसता, थंयसर वास येता, घाण पडटा, थंयसर कुसडाय आसता. तेन्ना ते गीत येतात, तांकां इंग्लिशांत वल्चर्स म्हणटात. आनी तेंच आमी माथेवाच्या वांजेलांत वचतना थंयसर खंयसर मोडें पडलां थंयसर गरोड येतले. आनी पवित्र पुस्तकां पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां वाचूंक मेळटा, सोमयाचेर विस्वास दवरतले, गरोडा बरी तांकां पाकाटे फुलतले आनी नव्यान तांकां बोळ मेळटलें. गरोड म्हळ्यार मोगाचें न्हू. गरोड मेल्लें मोडें खायना, कुसल्लें मोडें खायना, तांणी जीव आसत वस्तू मास्त खावच्यो. तशें गीद म्हळ्यार मेल्लें मोडें खावचें, ताका वाल्चर्स म्हणटा. आनी हे गरोड म्हळ्यार तें जिवे आसलें मात्र खावचें. म्हणजे संवसाराच्या अकरेक मनशा पूत येता आसतना कितें जातलें? थंयसर पातकांत आसले तांचे जिविताची कुसडाय आसतली. तांकां गीद म्हणजे देंवचार सैतान तांकां वय
सासणाच्या नासा करतलो. पूण जे कोण सोम्यातय भावार्थांत विस्वासांत जियेल्यात तांकां गरोड म्हणजे ते आंजबडवे देवदूत सासणाच्या जिविताक व्हरतले. असलोच संदेश आमकां उगडापणाच्या बुकांत वाचूंक मेळटा. देखून मोगाचे न्हू नोयेच्या काळार नोयेन 100 वर्सां तांकां शिकोवण दिली तरी ते आयकले नात. त्या मागण्याच्या भावार्थाच्या विस्वासाच्या तारवा भितर सरोन भावार्थान भरवशान मोगान एकामेकाची सेवा करून जियोंक तांणी इन्कार केले. देखून ते नाश जाले. आनी सोदोम आनी गोमोरा नाश करता आसतना देवान लोताच्या बायलेक भुरग्यांक बचाव करूंक हर प्रयत्न केले तरी मोगाच्या न्हू लोताच्या बायलेन इन्कार केलें, तिरस्कार केलें, फाटीं घुवन पडयलें. वय मोगाच्या न्हू थोडे फावटी आमच्या जिवितांत देव आमकां आशिर्वाद घालूंक इन्कार करता म्हळ्यार ते तिरस्कार करता म्हणून न्ही. देव थोडे फावटी गळाय करता म्हळ्यार तो तिरस्कार करता म्हणून अर्थ न्ही. बगार मोगाचे न्हू आमकां बळवून करूंक थोडे फावटी आमी राखून रावचें पडटा. होय त्या वेळार मोगाच्यान आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावया. आमची दिश्ट सरकारच सासणाच्या जिविताचेर आमी खंचोन आमच्या भावार्थाचें झूज बऱ्या तरान झुजया. आमच्या भावार्थाची धांव बऱ्या तरान धांवया. आमेन. गीत नंबर C21 C21. उंडोवानी वायन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सामिया तुका दिता स्वीकार कर बापा. किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पिता वास्तुका. दाखय दया लाभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां. भावा भयणीनो आमी बेटोवचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयशेच्या वास विस्फोर म्हणून घे. मोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसन्न जावन तूं मानून घे आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जेजूच्या कश्ट आनी मोगान वांटो घेवंक आनी आमच्या सासणाच्या जिविताक बरी तयाराय करूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो. आमची काळजां आमी उंच उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुका आमच्या दिन वासणेची कसलीच गरज ना तरी आमी तुका दिन वाचता जाल्यार हेंय तुवें आमकां दिवचें आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजे होडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता तर तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण दच आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं तुज्या प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तूं खाकूत कर. पलगतीत आसल्या सर आमच्या पुर्वजांचो मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजेचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फर्नांडमेट्स आनी त्या येसविडीच्या मारते सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांतय आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय सासणाच्या जिविताक आमी समेस्तांनी तयार रावासय. देखून भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सत्याच्या आसता. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसो. माया मोग असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शिडी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी पूण जेवत्रांनी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D38 D38. जीविता कुवरा कुर्पे सागोरा वंदनीये क्रिस्ता स्वागत
स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या लाभय सोम्या आज तुझी कृपा करच्याक सदा आम्ही तुझी सेवा भिडार कर काळजांत्या हरी एक दिसा हातर सांभाळ ये सर्गीराया जीविताकू बराकू पेसागोर वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोवपवी सक्रामेंतांत खरोच सुहजार आसाय म्हज्या काळजांत तूं आयलाय म्हाका तूं जागयताय बरी जिणी जियोंक प्रामाणीकपणान जियोंक देवाक भियोन चलोंक वायटा पाड करून चलोंक तुजो संदेश हांवें सदांच आयकोंक आनी तुज्या संदेशा प्रमाणे सासणाच्या जिविताच्या वाटेन तूं म्हाका चलय हालेलुया प्रार्थोया कणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दोशी केल्याय देखून आमी तुका आदीन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां ते सर्गींचें बोळ खऱ्या मनान केल्ल्या साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्वपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन भोगाच्या णव फाल्यां वराचो दीस वर्त्या कुरपेच्या आशिर्वादांचो दीस दैवीक रेत्री मंदिराक घेवन विसरा नाका समारच्यांक घेवन समुदायाक घेवन आनी सैऱ्या दैऱ्या मोगाच्या हर एकल्या विशयी जावन भुरग्यांक घेवन येया सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतर आसतली 3 वरां उपरांत वैयक्तीक तरान मेळोवंक की तुमकां अवकाश आसा आनी मोगाच्या न्हू दैवीक रेत्री मंदिरांत देवूच आमच्या लागीं उलयता अशें मोगाच्या न्हू सासणाच्या जिविता बरी तयारी आमी करया आनी तुमच्या सर्गस्तां बसत आमी हांगासर विनवणी घाल मागता वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता भावार्थ म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव बोब मारता तुका म्हज्या देवाक वळखता दिंबेर पडोन मान करता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुता सवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां घेवन सजे करुवेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.